आयचे तरणाटे नरकासुराक हिसपा भायर म्हत्व दिवपाक लागल्यात. नरकासूर सर्तींनी पैसो मोडप थांबयल्यार ही परंपरा आपले आपूण थांबतली म्हण भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर उलयला. हांव लोकां कडेन मागता की पारंपारीक आमचे जे सण आसा त्या पारंपारीक पद्दती प्रमाणे आमी ते करपाक जाय. नरकासूर ही प्रथा 1984 चालू जाली. मोठे मोठे बक्षिसां दवरली गेली आनी आतां तर 1 लाख रुपया बक्षिसां दवरता. हेच जर पयशे बऱ्या खातीर मोडले आसत जाल्यार खुबश्यो गोश्टी चाली लागू शकता, संस्कृतीच्योय आसूं किंवा इतर हेच्यो आसूं. आनी हातूंत जो पयसो मेळत तसो मोडटा तो अननेसरी खंयचे खंय वता असो म्हाका दिसता. कारण हे नरकासूर तयार करता आसतना यंग भुरगीं कॉलेज आनी इश्कोलाची 15-15 दीस जागरण करता. तांच्या हातांत कसले बॉटल आसता हें हांव सांगूंक शकना. ते लोकांनी पळोवचें, तेंचे फॅमिलीनी तें पळोवचें आनी मागीर हांव जें कितें सांगता ताचेर म्हजे कडेन येवन डिस्कशन करचें. हांवें सांगिल्लें की वर्साक हे नरकासूर चालू आसतना 20 ते 25 ऑन एन एवरेज एक्सिडेंट जाता. काल तर फोंडें एक एक्सिडेंट असो पळयला की नरकासूरच मोडून लोकांचेर पडलो आनी 6 काय 7 लोक जखमी जाले. ह्यो अशे तरेन ह्यो स्पर्धा आमकां कित्याक आयोजीत करपाची आवश्यकता आसा नरकासुराच्यो, हो म्हजो प्रश्न आसा. आमच्या कल्चरांत तें बसता काय कितें, हो म्हजो प्रश्न आसा. आनी 1984 पयलीं आमी जे नरकासूर करताले हे सगळे गांवांत करताले आनी तितले पुरते आसा. रातचे नरकासूर करप आनी सादारण 4 ते 5 पर्यंत सकाळचे तो जळोवन उडोवप. हेजे फाटलो हेतू कितें की दुश्ट प्रवृत्ती आसा ताजो नाश करप. नरकासूर जोडोवप हाचो अर्थ दुश्ट प्रवृत्ती ज्यो समाजांत आसा ताजो नाश करप. हांव लोकांक आव्हान करता, आतां एकत्रीत दिवाळी पद्दत करपाची आवश्यकता आसा. हें सगळें बंद जातलें आसा आनी लोकांक जर गोंयच्या एकत्रीत दिवाळी पद्दत कशी आसची अशें जर दिसता. तशेंच पारंपारीक पद्दतीन कशी दिवाळी साजरी करची हाचो आनंद घेवपाक लोकांनी 20 तारखेर बांदोड्या भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानार येवचें म्हण आमंत्रण मंत्री ढवळीकरान केलां. IDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस. 20 तारखेक बांदोडा मैदान भाऊसाहेब बांदोडकर मैदानाचेर आमच्या लोकांनी थंय आयोजीत केल्या. ती येवन पळोवचें. 5 लक्ष्मी पुजन आनी श्री कृष्णाचें पुजन आसा. त्यानंतर गाय आनी वासरूची पुजा आसा जाका आमी धेणलो म्हणटा पाडवो, ताचें पुजन आसा. थंय भाऊबीजेचें आयोजन केलां आनी प्लस थंय आमी तुळशी वृंदावनाचें पुजन केलां. आनी इतलेंच न्हय, जे पारंपारीक पद्दतीन जे फोव आसता 6 तरांचे, ते फोवाचे आस्वाद घेवपाक लोकांनी थंय येवन कार्यक्रम, संगीताचो काही कार्यक्रम थंय आयोजीत केला. जातूंत लोककला आसा, ह्या संबंध ज्यो आमच्यो कोंकण भाग आसा तातूंतलो लोककला आसा. अशो कार्यक्रम घेवन आमी हो मुद्दाम पळोवचे. 2000 पणट्यो आमी थंय पेटोवपाच्यो थारायल्ल्यो आसा. हे सगळे पद्दती प्रमाणे प्रत्येक मतदारसंघात पॉलिटिकल लोकांनी चालू केले आसत, राजकारणी लोकांनी, मागीर ते आमदार आसूं, मंत्री आसूं किंवा सरपंच आनी पंच आसूं, जाल्यार म्हाका दिसता हे नरकासूर पद्दत रोखडीच गोंयांत बंद जातली आनी फुडल्या 5 ते 10 वर्सांत तुमकां एक नवे संस्कृतीचें वातावरण आनी विचार ह्या गोंयांत दिसपाक लागता. फायर क्रॅकर्स आनी पोल्युशना लागून कितले प्रॉब्लेम जाता हें तुमी फाटल्या एका केरळांत जाल्ल्या जात्रे विशीं तुमकां दिसलां. हांव इतलेंच म्हणटा की हे प्रथा सामकी बंद जातली जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिशियनान, बिझनेसमॅनान ह्या खातीर जी डोनेशनां दिता तें बंद करपाक जाय. आनी ती डोनेशनां जर बंद जालीं आसत जाल्यार हे सगळ्यो गोश्टी आपोआप बंद जातल्यो आनी कंट्रोल जातल्यो.